शिवोले ऑशेल पंचायतीत रेशल हरमलकर हिची सरपंच पदार बिनविरोध निवड जाल्या। गावात कोयराचो प्रश्न मुखेलपणान तडीक लायतली म्हण नव्यान निवडून आयिल्ली सरपंच उलयल्या। आमदार डिलायला लोबोवन रेशल हरमलकराक ह्या वेळार परबी भेटयली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Congratulations, Sarpanch Reshal Harmalkar. Okay. How you feel? Good, with blessing of Madam Dilaila Lobo, along with my other colleague and even Panchayat staff. I'm feeling very good. Second time this is. This is second time. How the experience last time and now what you feel now next kide Last time also it was like a good experience. Huh. And now for each and every job there should be some experience. So now I am having some experience to run the Panchayat. प्लॅनिंग कितें फुडले म्हणजे जो तेप तुमकां सरपंच म्हणून दीस आमच्या त्या प्रवीणान खंयसर स्टॉप केला थंयसून कंटिन्यू करपाचे आमचे आसा तर कंटिन्युएशन फ्रॉम प्रवीण कितें कितें तुमी आयडेंटिफाय केला जे प्रवीणान स्टॉप न्हू म्हणजे टू बी टेकन फॉरवर्ड येस ते आमचे गार्बेज आसा प्लस डेव्हलपमेंट वीच वी हॅव टेकन इन पंचायत विलेज पंचायत डिस्ट्रिब्युशन आणि लोकांक हेल्प म्हणजे केन्ना केन्ना तेंचे घरचे कितें केसीस आहा कितें कन्स्ट्रक्शन चालू तेंचे कडेन करूंक मेळना रिकन्स्ट्रक्शन कितें करूंक मेळना तर तेंकां बसोन हेल्प करून तेंचे कंटिन्यू डिस्प्यूट सॉल्व करपाचे मेजर कितें इश्यूज नोटिफाय केले म्हणजे तुम्ही आयडेंटिफाय केले मेजर इशू ओनली ऑफ गार्बेज ओके सध्या कशें गार्बेज मॅनेज करता म्हणजे इन शॉर्ट सांगूंक शकता डोर टू डोर ड्राय कलेक्शन चालू आसा आतां आमी टेंडर आमकां करपाक कोण कॉन्ट्रॅक्टर फुडें केला पूण एक बरी आसा हे गजाल की मॅडम हांगासर कितें खूब कचरो बीन आमचे ह्या जाल्यार आपलो गाडी धाडून कलेक्शन चालू आसा ओके येस ओके सर MLA Dilaila Lobo with a big smile. If we mood. Yes. आयज आम्ही ऑशेल पंचायतीन आमचे मध्ये आमचे आताच इलेक्ट जाल्ले अनऑपोज्ड इलेक्ट जाल्ले बाय रेशल हरमलकर आनी ताजी एंटायर टीम सगळे बोर्ड मेंबर्स आनी हांगासरले ग्रामस्थ सो पयले म्हणटा ते बाय रेशलाक आनी ताज्या एंटायर टीमीक ताज्या फॅमिलीक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता एंड वीथ एनी पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणलेय पद आसूं ते वॉर्ड मेंबराचे सरपंचाचे आमदाराचे मिनिस्टराचे चीफ मिनिस्टर इट कम्स वीथ बीग रिस्पॉन्सिबिलिटी सो बाय आमचे रेशल पयले सरपंच आसले दीस इज अ सेकंड टायम गेटींग इलेक्टेड अनऑपोज्ड एज अ सरपंच हांव सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक आनी आमच्या एक्स सरपंचाक सगळ्यांक तुमकां पयले सद्याक देव बरें करूं म्हणटा and always remember the panchayat has to run like a family. It is सगळ्यांचो एकवट आहा जाल्यार गांव चलोवपाक बऱ्याक पडटा ना जाल्यार ती कोण रेजोल्युशन पास केलो कोण आनी अपोज करता ते मागीर ती यू कॅनॉट ब्रीथ यू कॅनॉट वर्क फ्रीली सो ही आमची ऑशेल पंचायत ही एक पंचायत आहा आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी वे एवरीबडी कम्स टुगेदर फॉर द कॉमन गूड ऑफ द विलेज तांकां लागून हांव सगळ्यांक तुमकां सॅल्यूट करता एट लास्ट इट इज द विलेज वॉट हॅज टू बी द फोकस आमचो गांव आमचो फोकस आसूंक जाय आनी कितें सरपंच डेप्युटी सरपंच कितें गांवां खातीर करता जाल्यार हे सगळ्या वॉर्ड मेंबरांची ताका सपोर्ट आहाच आनी फुडाराकूय आसतलो हें हांव समजतां आनी तेणें सांगला ते प्रमाणे गार्बेज इशू आहा तोय बेग्यानच्या बेग्यान सॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो सगळे रस्ते हॉट मिक्स करून दिवपाचे आमचे प्रयत्न आसतले आनी दुसरी कामां आहाच